नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय म्हत्वाचो आसा आनी तो म्हळ्यार राज्याक सध्या लोकायुक्तय ना, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनरय ना आनी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनरय ना. सो 3 वर्सां जावन सुद्दां जेन्ना हे तिनी घटक आमकां आपापल्या कदेलाचेर बशिल्ले दिसनात. ना इज गव्हर्नमेंट डिलिबरेटली स्कटलिंग अँड ब्लॉकिंग ट्रान्सपरन्सी इज द मेजर इश्यू. कारण जेन्ना भाजपा विरोधी पक्ष म्हण आशिल्ले तेन्ना आरटीआयचो सगळ्यांत चड उपयोग तांणीच केल्लो. लोकायुक्त 100 दिसां भितर हाडटा म्हण तांणीच उतर दिल्लें. आनी म्हाका दिसता आज ऑलमोस्ट 22-23 म्हयने जावन लोकायुक्त वचून जाले आनी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर जाल्यारय कितलेशेच म्हयने जावपा आयले पूण कांयच जायना. कित्याक जायना आनी हाजे फाटल्यान नक्की हेतू कितें हाजेर भासाभास करतले. काँग्रेसीनय हो विशय काडिल्लो फाटल्या सप्तकाक 3 मानेस्त आमचे बरोबर. पयले आसात ते काँग्रेसीचे स्पोक्सपर्सन आनी फुडारी एडवोकेट यतीश नायक, स्वागत. दुसरे आसात म्हणजे ज्येष्ठ पत्रकार आनी ज्यांनी माहिती हक्क कायद्या खातीर खूब काम केलां ते प्रकाश बाब कामत, स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हणजे भाजपाचे फुडारी आनी आमदार मायकल बाब लोबो. प्रकाश बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. इज देर अ पॅटर्न इन दीस मॅडनेस? तुमकां दिसता दिस इज डेलिबरेट अँड वॉट इज अँड वाय टू डू इट? हय, ताचें कारण अशें म्हाका दिसता. हाचें कारण हें सरकार सत्तेर येतना मनोहर बाब पर्रीकारान लोकांक करप्शन, झिरो टॉलरन्स टू करप्शन असो आश्वासन दिवन आयिल्लो आनी 100 दिसां भितर लोकायुक्त हाडटा म्हणून. पण तांणी जी चालढकल सुरवाती साकून केली ती लोकांनी पळयली. ताज्या नंतर तांणी लोकायुक्त एक्ट अननेसेसरली मॉडिफाय केलो आनी तो डायल्यूट केलो आनी लोकायुक्त हाडलो तो आपल्याले वैयक्तीक कारणां दिवन 7 म्हयन्याक गेलो. म्हजें म्हणणें अशें आसा की आतां तांचो काही वेळार असो एक आर्ग्युमेंट आसता की ते सुप्रीम कोर्टाचो जज रिटायर्ड मेळना. तुमी कित्याक केलो बदल? ते पयलीं आशिल्लो तो हायकोर्टाचो जजाचो लेवल आशिल्लो पयलीं, म्हणजे तुमी तें करून दवरलां आनी आतां तुमी मेळना म्हणटात. आनी दुसरी म्हत्वाची गोश्ट कितें, माहिती हक्क म्हणून जें वेपन लोकांक मेळिल्लें आसा तें हाचे पारदर्शकता, ट्रान्सपरन्सी ऑफ गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन आनी एकावंटेबिलिटी लोकांक दिता. आनी लोकायुक्त आसतकर प्रशासनाचेर, मंत्र्याचेर, पॉलिटिशनाचेर एक धाक उरता करप्शन करतना. हे धाक दवरप ना हें एक व्हडलें सिग्नल दितात सगळ्या ब्युरोक्रेसीक तशेंच पॉलिटिशनाक, अशें म्हाका दिसता. दिस इज यू आर सेइंग दॅट दिस इज डेलिबरेट? म्हाका दिसता हें डेलिबरेट. यतीश, वॉट इज युअर थिंग, वॉट इज युअर एनालिसीस? पळय, ते जर आरटीआयचो उपयोग ताणें सगळ्यां चड तुमच्या आड केल्लो आनी तांचो तांकां भरपूर फायदो जाल्लो. आज कितें जाला, तुमकां तांचे विरुद्ध उपयोग करपाक मेळना बी अशी परिस्थिती जाल्या? Correct. BJP has paralyzed the transparency mechanism in the state. ताणी आपल्या मॅनिफेस्टोन ताणी बरोवन दिलें की सरकारान आयल्यार 100 दिसां भितर लोकायुक्त आमी फंक्शनल करतले, मॅनिफेस्टोन. ताज्या नंतर मनोहर बाब पर्रीकाराचें सरकार आयलें, इलेक्शनान निवडून आयलें. गव्हर्नराचें अभिभाशण जालें 20 मार्च 2012. 20 मार्च 2012 स्पीचाच्या 33rd पॅरेग्राफान गव्हर्नरान जे हावजान उलयलो तेन्नाचो गव्हर्नर श्री शंकर नारायण, ताणें म्हणलें की हें बील जे 5 ऑक्टोबर 2011 पारीत जाल्लें, म्हणजे काँग्रेसीच्या टायमार, तें बील आपूण हांगा धाडलां खंय प्रेसिडेंटा कडेन सायनींग एसेंटाक, आनी तें आयलें काय ना, आपूण 100 दिसां भितर जो कमिटमेंट दिला तो पूर्ण करतलो, पुर्ततायेक व्हरतलो. ताज्या नंतर मनोहर बाब पर्रीकाराचें सरकाराचें पयलें बजेट जालें 26, म्हाका दिसता, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, मार्च 2012-2013 फायनान्शियल इयराचें बजेट, सेकंड स्टिंटातलें पयलें बजेट. तातूंत 13व्या पॅरेग्राफान बजेटाच्या ताणें म्हणलां की आपूण लोकां मदीं, हे सेट दिसा इन इज बजेट स्पीच, आपूण लोकां मदीं गेलो की आपूण करप्शन बंद करतलो आनी आपूण रिटरेट करता की आपूण ह्या प्रेसिडेंटाचो एसेंट मेळटकूच आपूण लोक आयुक्त 100 दिसां भितर फंक्शनल करतलो. आतां लोक आयुक्ताचे एक्टाक प्रेसिडेंटान एसेंट दिल्यार केन्ना कितलो तेंप जालो? आतां 20 म्हयने लोकायुक्त ना. गोंयान स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर ना. गोंयान स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर ना. हाज्या पयलीं स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर काँग्रेसच्या टायमार वेंकटरत्नम आशिल्लो. ताज्या नंतर मोतीलाल केणी जालो. इन्फॉर्मेशन कमिशनर मिस्टर आराऊज आशिल्लो. सगळें मेकॅनिझम आशिल्लें. आतां हें सरकार आयिल्ल्याक आनी ते रिटायर जाल्ल्याक मदीं ती भेंदले म्हणून एक थोड्या म्हयन्यांक आयली आनी आतां कांयच ना, CIC म्हणून आयली, पूण इन्फॉर्मेशन कमिशनर तरी पोस्ट वेकंट आशिल्लो आनी लोकायुक्त तर नाच. सो दिस इज व्हेरी डेलिबरेट बिकॉज गव्हर्नन्स इन द स्टेट हॅज कोलॅप्स्ड. BJP government wants to shield their government from public scrutiny and accountability. This is completely deliberate. Okay.
मागीर जर हांवें जर तुजे डायरेक्ट आरोप केलो की तुमच्या सरकारा भितर भरपूर करप्शन चल्लां, भ्रष्टाचार चल्ला आनी तो उक्ताडार येत म्हणून तुम्ही डेलिबरेटली ही मेकॅनिझम्स कॉलॅप्स करून उडयल्या. सी 2007 ते 2012 काँग्रेस सरकार जेन्ना आसलो तेन्ना लोकायुक्त तेणी एकूच अपॉइंट करूंक ना, बाकीचे सगळे अपॉइंट केल्ले. चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर, इन्फॉर्मेशन कमिशनर सगळे अपॉइंट केले. लोकायुक्त अपॉइंट करूंक ना. जितके आमकां मटेरियल जाय आसले ऑपोजिशन लिडराक तितले आमच्या एक्स चीफ मिनिस्टरान घेतले, बाब मनोहर पर्रीकरान, आनी ही एक्सपोज द काँग्रेस. आता कित्याक तुम्ही त्या एक्सपोज करता म्हणून भितात? ना करप्शन 2012 सून जेन्ना आमचो सरकार येयलो, यू टेल मी विथ अ पर्सन 2.5 years जे रूल जाले, आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर आसलो पळय तेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर, अ पर्सन हू इज डेडिकेटेड for to his work, a good administrator, and all the bureaucrats, including politicians, जे senior आमचे minister, including senior minister, everybody was scared of him. So corruption आमचे हितून जावंकूच ना, म्हणजे जे लेवल ऑफ करप्शन तुम्ही म्हणा मनोहर पर्रीकर असं म्हणटकीर तुम्ही लोकायुक्त अपॉइंट केला, लोकायुक्त अपॉइंट केला गरज ना म्हणून लोकायुक्त पर्रीकर असल्या पुरो. सी लोकायुक्त अपॉइंट केलो आम्ही. लोकायुक्त अपॉइंट करून आफ्टर 6 to 7 months ड्यू टू हिज पर्सनल रिझन्स ही सेड ही इज नॉट वेल or whatever, he left. But administration was running efficiently. Corruption had come to a total halt. म्हणजे आमच्या हेचेर जे हिस्पान आदी जाताले पळय ते करप्शन तशें जायनासलें. सो ऑन एवरी डिपार्टमेंट एक्स चीफ मिनिस्टर had an eye. So he used to monitor all the files himself. He had a team of people who used to monitor. बरं आता पर्रीकर दिल्ली गेलो, आता कितें करता तुम्ही? आता अपॉइंट करतले आम्ही. प्रकाश बाब हे रजाव पडटा तुमकां? म्हाका अजिबात हें पटना. कित्याक सांगोळया लोकायुक्त अपॉइंट करूंकूच जाय, हांव ना म्हणना. बट वेन मनोहर पर्रीकर हॅड द फुल ग्रीप ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन. आता न्यू चीफ मिनिस्टर येयला, ही इज जस्ट टेकिंग ओव्हर द ग्रीप. आय एम नॉट सेइंग इज बॅड, बट definitely in a state, every state lokayukta should be there, every person should be accountable. सरकाराच्या अधिकारा भायली अधिकारिणी लोकायुक्त म्हळ्यार म्हणटकर मुख्यमंत्री, इवन मुख्यमंत्री सुद्दां ताका अकाउंटेबल जाता. तुम्ही पळयात लोकायुक्त नेमलो ताजे नंतर 40 आमदारांक ताजे कडेन आपले असेट्स लायबिलिटीज दिवच्यो पडल्यो. अंदू तें जालें? दर वर्सा दिवपा जाय दिल्या, पण लोकायुक्त ना. बरोबर. हेडलेस इन्स्टिट्यूट एनालायज करपाक हेडलेस इन्स्टिट्यूटाक तुम्ही करतात. दुसरें सरकार खरेंच जर पारदर्शक आशिल्लें जाल्यार हे सरकाराच्या काळांत RTI अप्लिकेशन घालतकर तूं नागरीक आसचो देशाचो आनी कितें कितें सर्क्युलर काडून लोकांक डिस्करेज करपाचे प्रयत्न जाले. हे जावचें नाशिल्लें. जेन्ना सरकाराक करप्शनाचो भंय आसना तेन्ना बाबा हे सगळे उक्ते आसा जाय ते पळयात अशी वृत्ती असू जाय आशिल्ली. ती वृत्ती जस्ट लोकांक क्लॅरिटी येवची म्हणून जेन्ना CIC नासता आणि दोन्ही SIC नासतात, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनरी नासता, तेन्ना कितें जाता नेमके प्रॉब्लेम कितें जाता लोकांक कळचो म्हणून थोडके भितर या माहिती हक्क कायद्या सकल PIOs पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर म्हणून आसता आनी ताजे वयर ते इन्फॉर्मेशन दितात. ताजे वयर अपिलींग ऑथॉरिटी आसता पयली, एक अपील दुसरें खात्या मदीं. बरोबर. आनी ताजे नंतर तेवूय जर पटलें ना जाल्यार इन्फॉर्मेशन कमिशना कडेन वता. पूण हांगा आनी एक म्हत्वाची गोश्ट आहा. फाटल्या खेपेंनी कितें केलें, CIC तितलो अपॉयंट केलो चीफ कमिशनर, पण हाजे पयलीं एक केस जाल्ली आसा गोंयांत की फक्त गोंयांत एकच CIC आसून ताणें दिल्लो निर्णय हो अधिकृत ठरचो ना. ताजे बरोबर पॅनलांक 2 तरी मनीस जाय, म्हणजे एक CIC आनी एक SIC अशें पॅनल जाय. म्हणटकर आतां पळय अशी परिस्थिती आसा, तिणें पळय जे निर्णय दिले फाटले आपल्या व्हॅलिडिटी इज इन डाऊट. कोणी जर चॅलेंज करीत ते भायर पडूं शकतात. आणि यतीश म्हाका एक गजाल सांग, जशें प्रकाश बाबान सांगलें अल्टिमेटली सेकंड अपिलेट ऑथॉरिटी जाली की तुका SIC म्हऱ्यान वचपाक जाय. आतां SIC जर तुमकां असो अनुभव आयला की सरकार इज डेलिबरेटली हायडिंग इन्फॉर्मेशन, करेक्ट, आय टेल यू, or rejecting information, mechanism do you have asa. any specific instance where you can prove so that they are doing it? I have got instances on both sides. Please understand, I am a lawyer, I am myself an activist,
and now I am in a political party. So I am seeing these instances in all my 3 roles and avatars. I am seeing numerous instances. I could have quoted if there was one. See, there are 3 points which I want to cite. Number 1, a song of sycophancy cannot be a plausible ground to defend the vacancy of these institutions. Okay? Let us create a system which is not personality based. It has to be a system which functions because of the rule of law. Manohar Parrikar Bab ashilo, Manohar Parrikar Bab aso ashilo, tana asho. That's not the politics that we should vouch for. We need to have checks and balances in the system. Okay? And the system should work transparently. People should have a vent to address their grievances, which is not there today. Number 1. Number 2, first step PIO department असता. ताजी फर्स्ट appellate authority is always interdepartmental. बरोबर. आणि इंटरडिपार्टमेंटल आशिल्ल्यान तू एक गोष्ट लक्षात घेतलो, आता जे तरेन चलयला सिंगल विंडो सरकार, त्या सिंगल विंडोन खूबशी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट रिजेक्ट जाता, कित्याक ती हेड ऑफ डिपार्टमेंट करता रिजेक्ट. सेकंड appellate authority कमिशन असता, ते ठप्प जालां. सो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट मरणाक येता थंय. नंबर 2, अंडर अ प्रोविजन ऑफ राईट टू इन्फॉर्मेशन ऍक्ट जर एक इन्स्टन्स तू कोट करता वेर देर इज डेलिबरेट व्हायलेशन ऑफ ड्युटी ऑफ नॉट गिव्हिंग इन्फॉर्मेशन, देर इज अ प्रोविजन ऑफ कंप्लेंट. आता कंप्लेंट जी तू पीआयओचेर करता ती कमिशनाक करची पडटा. ते खंय करप? आता ती कमिशन नाशिल्ल्यान ती तुवें कंप्लेंट खंय करप? आज कंप्लेंट मेकॅनिझम जो आरटीआय एक्टान इनग्रेन जाल्लो आसा ते व्हेंट करपाक ऑथॉरिटी ना. आणि नंबर 3 तुका आनी एक सांगता, सरकाराक फक्त लोकायुक्तच मेळना. स्टेट पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटीन जस्टिस खांडेपारकार आसा, ही इज डुईंग हिज जॉब. स्टेट ह्युमन रायट्स कमिशनान चेअरपर्सन जस्टिस मिश्रा आसा, हू वॉज एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पटना हायकोर्ट, ही इज डुईंग हिज जॉब. स्टेट कंझ्युमर डिस्प्युट्स ऑथॉरिटी जी आसा तातून जस्टिस ब्रिटो आसा चेअरमॅन, ही इज डुईंग हिज जॉब. सो बाकीच्यो सगळ्यो ऑथॉरिटीज सगळ्यो आसा एज पर प्रोसिजर अँड लॉ. पण वेन इट कम्स टू ट्रान्सपरन्सी मेकॅनिझम ठप. नॉट ओन्ली दॅट, लोकायुक्त मेळना अशें धरुया हायर हाका लागून क्वॉलिफिकेशना लागून, उपलोकायुक्त कित्याक निवडिनात तुमी? बरोबर, मागीर तेंय करना. तें करना. मागीर तुमकां दिसना की यू कॅनॉट जस्टिफाय दीस डिले? there cannot be a justification See, for this delay. तुम्ही लोकायुक्त is तुम्ही appointed. कोड ऑफ कंडक्ट लागलं म्हणपा लागले, मध्ये आणि 2दा कोड ऑफ कंडक्ट लागलं म्हणपा लागले, बट देन 20 months is a delay which you cannot justify. See, Lokayukta is required in the state. हांव ना म्हणत ना, पण you look at from 2012 to 2014, in that 2.5 years जेन्ना एक्स चीफ मिनिस्टर आसलो, आता न्यू चीफ मिनिस्टर जाल्यार 6 म्हयने जाले. तूं सांग म्हाका, करप्शन लेवल जे आदी आसले ते आसा ह्या ओडेज वर्साक आहा? तेणे सगळे अंडर कंट्रोल जाले. लोकायुक्त कित्याक जाय? टू चॅक वेदर मनोहर पर्रीकर वॉज युअर लोकायुक्त? No, Manohar Parrikar was not the Lokayukta, but he had his eyes on every department. That is what I am trying to say. So there was no So need of if you have Lokayukta. a able administrator, Lokayuktaची actually गरजूच ना. If you look at the whole thing, सारखे जो तर काम करपी मनीस आहा, जो तर भियेता, एक मनशाक जो तर भियेता, जो तर तो खऱ्यांनीच तेका he will take him to task. If somebody is doing wrong, he will take him to task. He will be suspended, he will be terminated, he will be arrested. जो तर हे सगळे आमचे स्टेट मशिनरी जो तर जेन्ना आहा आमचे कडेन, जो तर ACB आमचे एंटी करप्शन ब्युरो आहा, तेका SP आहा, तेका डायरेक्टर आसता, तेका DYSP, हे सगळे जो तर बरें काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता लोकायुक्ताची गरजूच ना. आता पूण कितें ते आता जाय काय नाका? त्या खातीर ना आतां जाय. साहेब म्हणजे कितें, एवरी स्टेट इज अपॉइंटिंग अँड इट वॉज ऑन आवर मॅनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी मॅनिफेस्टो. वी विल अपॉइंट. गिव अस सम टाइम. New chief minister has, that day only he spoke about Lokayukta in our meeting. So he will only appoint. one thing I will tell you. I agree with Michael Bob on one thing. He said 2012 पयलीं जे करप्शन आशिल्लें तें जर कंपेर करीत जाल्यार 2012चे करप्शन तें जर कंपेर करीत जाल्यार तो म्हणटा तशें ना. करेक्ट आहा, कित्याक तें 4 पटीन वाडलां. ते 4 पटीन वाडलां, सो तें तशें ना. You cannot compare. I will tell you. तू जर म्हणटा की एक ऍडमिनिस्ट्रेटर बरो जर असलो जाल्यार लोक आयुक्ताची गरज ना, दिस इज अ स्टेटमेंट विच अंडरमाइन्स आवर लेजिस्लेटिव्ह विजडम.
कित्याक 5 ऑक्टोबर 2011 जेन्ना गोवा लोकायुक्ता बिल पारीत जालें तेन्ना ते असेंब्लीन पारीत केलें. सो असेंब्लीच्या आमदारांनी बसून लेजिस्लेटिव्ह स्ट्रेंथा प्रमाणे लेजिस्लेटिव्ह विजडमा प्रमाणे ते पारीत जालें. सो इट इज तो म्हणजे त्यांना दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना जाय आशिल्लें म्हणून लोकायुक्त. प्लीज That अंडरस्टँड. is my if I go by Michael's argument. आय एम नॉट सी हांव एलिगेशन हांवें कोणाचेर घालिना बट सी आवर गव्हर्नमेंट इज अ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी गव्हर्नमेंट. तो गव्हर्नमेंट वॉज अ सर्वायवल गव्हर्नमेंट. सो हुएवर एव्हरीबडी वॉज डुईंग करप्शन. आमचो सर्वायवल गव्हर्नमेंट ना, आमचो पिपल्स मॅन्डेटाचो गव्हर्नमेंट हा. Michael सो Baab. one person, if you have good people in the administration and in the ministry, everything can be kept under control. But Lokayukta is required. I am not saying no. मायकल I am बाब talking म्हाका on both दिसता sides. की हे सर्टिफिकेट नॉन करप्शनाचे जे दिवपाचे असता ते लोकांनी दिवपाचे असता. 100%. मुख्यमंत्र्यान आणि मंत्र्यांनी स्वताक ना, दिवन ना, सर्टिफिकेट ना, कांयच ना. फायदो ना. ना. म्हणटकीर लोक जर दितले जाल्यार ती इन्स्टिट्यूशनां आसा पळय ती उक्ती आसूं जाय. ती इन्स्टिट्यूशनां लोक वचूं जाय. आणि लोकायुक्त आम्हाला एक सुद्धा केस वचपा जायना इतली बरी सरकार चलपा जाय तेन्ना कळूं अशें जाय, म्हणटा तेन्ना तुम्ही. जाता. 20 महिने झाले प्रमोद बाब, यू सी द रिकॉर्ड. 20 महिने झाले लोकायुक्त ना. म्हाका प्रकाश बाबी एक गजाल सांगा. काँग्रेसीन आतां बरे भशेन आवाज बी उठयला ताजेर. दे हॅव अ पर्सन लायक यतीश हू कॅन गो इन टू ऑल दी डिटेल्स आणि लेजिस्लेशन्स आणि प्रोविजन्स आणि सगळी कलमां उपकलमां सगळ्यां भितर वचून तो सारको आदवोगाद कसे आर्ग्युमेंट घालता. बट डोंट यू थिंक काँग्रेस हॅज ऑल्सो फेल्ड ऑल दीज मंथ्स टू टेक अप दिस इश्यू सिरियसली? एब्सोल्युटली काँग्रेस कित्याक ते सांगता SIC स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर नेमपा खातीर जे पॅनल असता तातूंत ऑपोजिशन लिडर असता. 2 खेपे हे मागोवन नांवां सुद्दां निवडली आणि रद्द आनी केली. 2 खेपे रद्द केली. ऑपोजिशन लिडराच्या तोंडांतल्यान एक शब्द तरी आयलो हें बाबा कित्याक घडलें. ताणें विचारपा नाका आशिल्लें. यू आर पार्ट ऑफ दॅट प्रोसेस. इज देयर ऑन द पॅनल. तुवें निवडपाचे वेळार केले आनी ते निवडी रद्द जाता तेन्ना बाबा हे निवडी रद्द कित्याक जाता हें तो कित्याक विचारना. म्हणटकर मायकल बाब म्हणटा पळय ते हें तांकां सर्टिफिकेट दिवपी इनडायरेक्ट सर्टिफिकेट दिवपी ऑपोजिशन लिडरूच आसा. अशें जालें ना. हाव यू Opposition leader, यतीश दिस इज अ गोंयान क्वेश्चन. सद्याक ऑपोजिशनूच ना. तांकां दिश्टी गोंयान पडना. opposition तांकां ना. दिश्टी पडना. तांकां Ruling is आयक saying रे, openly आयक रे, there आयक is रे. no opposition. आयक, आयक, व्हडले कितें जालें लोक तुका जावं सांगता. ते येवन तेंगे आयक, आयक, तुका सांगता कितें press जालें. ना conference ना तुका सांगता कितें जालें. Independent MLA जाय रे पळय, पळय, opposition. आयक, आयक, ताजें कितें जालां. इंडिपेंडंट एमएलए सर आयक, ओपोजिशन. आयक, ताका खासता एके कडेन ना तो ती. करपिता तिसरे कडेन. बरें. तुका सांगता मजा आमची खास सांग आमकां कितली. तुका सांगता कितें जालें तें तुका सांगता. Let us come to the issue because I don't want to deflect it to the non-direction. Correct, but The issue is then your party also failed in taking up this issue seriously. No, I'll tell you. The names of the Lokayukta, correct, has to come out through the process of governance. Governance is in the hands of the BJP-led government. आणि ते म्हणटा पळय ऑपोजिशनूच ना तांकां कितें भ्रम जाला ना तूं ते 21च्या रथार बसल्या म्हणून आणि तो 21चो रथ घेऊन ते कोणाकूय चिड्डून उडोवंक शकता. तांगेलो भ्रमाना ते एक मिनिट रथ मातसो पयली ऑपोजिशन लिडर नावाचे ताणें सोडून दिला. तुका सांगता हांव. आयक आयक लेट मी कंप्लीट. तांकां दिसता त्या भ्रमान आसा वो 21चो रथ जो आसा आनी तातूंत भितर थोडे हेवटेन धांवपी तेवटेन धांवपी थोडे हेवटेंतले तेवटेन सगळे मंत्री बिंत्री घेवन चलयता ते. सो थिंग इज लायक दीस. तांकां दिसता वो 21चो रथ घेवन ते कोणाकूय चिड्डून व्हरू शकता. तांकां सी वॉट हॅज हॅपन. दे हॅव living in a state of denial. They are living in a state of disbelief. आता तू मुद्दम पळय प्रकाश बाबान सांगला त्या प्रमाणे लोकांनी सर्टिफिकेट दिवपाचें असता. यतीश, your party, your legislature wing failed to take up this issue even on the floor of the house. See, I will tell you. The person who has taken the issue in the assembly is only Rohan Khonte and Vijay Sardesai and not anybody else from the Congress. And Congress were only sleeping over it because they were worried की आदल्यो केशी लोकायुक्ताक दीत आणि तेंका आनी कितें प्रॉब्लेम जायत ती नेई झेल उकडटा पळय ते तिंगा पावत. तशें कित्याक स्टार्टिंग 2012 तू ही सायटींग द हे आमचे गव्हर्नर स्पीच तेजेर ते बरयल्ले आहा. गव्हर्नर स्पीचीचेर बरयल्ले आहा की आमी विदिन 1 year 2007 to 2012 च्या करप्शनाची चौकशी करतले म्हणून ना चौकशी करतले न्हू. I have made enough budgetary provision to complete the jail at Kodwale and to put half of the people from the
opposition, that is only the Congress. किती आला ना मरे तुका in that jail. बीजेपीचे हे beyond ते केन्नाच उलोवंक लीडर ना. हे beyond ते केन्नाच उलोवंक ना. लोकायुक्ताचे उलोवंकूच ना. तुका सांगता They never asked for a लोकायुक्त. Okay, Michael, बीजेपीच्या they never लिडरांनी asked. बीजेपीचे जे एक दोग जण सरकार चलयता बाकीचे आमकां काय तरी ना लोकायुक्त जाय. बाकीचे मंत्री बिंत्री काय ना नाही, काय काय एक आमकां मिनिट सांगता तुका लोकायुक्त जाय. प्रकाश जाय. जाय. लोकायुक्त तुका नाका. सांगता तुका सांगता आमकां जाय. एक क्लास घेतल्या कोण मुख्यमंत्री आता गोंयचो आसा म्हाका खबर ना कोणे घेतल्या ती क्लास पूण ती क्लास घेऊन हांकां सगळ्यांक सांगला जेलूच वयर काड आरटीआयचो टॉपिक आयली लोकायुक्त टॉपिक आयली प्रश्नांक उत्तर दिवं नाकात जेल बांदता हाजेरूच बोवाळ घाला प्रकाश बाब तुमकां ही गजाल मायकल बाबान आर्ग्युमेंट केलो फेअर आर्ग्युमेंट जे मनोहर पर्रीकार सुरवाती उलयतालो बरोबर. की लोकायुक्ता मरे गव्हर्नमेंट विल फायल केसीस हय. अगेन्स्ट दी करप्शन फ्रॉम 2007 to 2012 म्हणून बरोबर चीफ मिनिस्टर वॉज सेइंग दॅट गव्हर्नमेंट विल फायल केसीस म्हणून ही गजाली काँग्रेसी वाल्याक खंय तरी मना आसा आनी तांकां भंय दिसता की फाल्यां जर लोकायुक्त आयलो आनी आमच्योच केसी आनी आमचेच करप्शन जर इन्व्हेस्टिगेट जावपाक लागले पहिले तेच जातले न्हू. सो नाका तेही करनात आमी योग्य रावया पण जावनी न्ही लोकायुक्त जाय. लोकायुक्त हाडून तांणी तुम्ही असे No, is that the reason behind opposition being ineffective on this issue? ऑपोजिशन इज इफेक्टिव्ह Right? डोंट पुट दोज वर्ड्स just for last 48 hours. ऑपोजिशन असेंब्ली जाय तितले इफेक्टिव्ह ना की त्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन इफेक्टिवली पूण ते हँडल करू शकना आणि एक आमी गोष्ट विसरतात ट्रान्सपरन्सीच्या विशयाचेर सर्व्हिस गॅरंटी ऍक्ट हय. लोकांक वेळे भितर मर्यादे भितर वेगवेगळ्यो सर्व्हिस दिवपाच्यो आज कर्नाटका सारख्या राज्याक कितल्योश्यो सर्व्हिसीस 250 काय 300 सर्व्हिस गॅरंटी ऍक्ट सकयल मेळटा आमी तोवूय पास केलो तोवूय गुड्ड्याक मारून दवरला अजून ताचें इम्प्लिमेंटेशन जायना So ज्या ज्या जाग्यार checks and balances Balances येतात आसा. ते आम्ही deliberately paralyze करत करून आसात. दवरता अशें म्हाका दिसता यतीश डोंट यू थिंक दॅट इश्यू रेज बाय मायकल इज अ फेअर इश्यू जी मनोहर पर्रीकारान सुरवातीक म्हणिल्लें की गव्हर्नमेंट विल फायल केसीस विथ लोकायुक्त अगेन्स्ट दी करप्शन ऑफ काँग्रेस सो थंय तुमगेले काय See, let सध्याचे me- जे विधानसभेत बसपी आमदार आसात तांच्या मनाक खंय तरी भंय आसा की हो जर लोकायुक्त आयलो आमच्योच केसी पयली वतल्यो सो ओगी रावया बोवाळ नाका बीजेपी मरे बुजगावणी उबी करपाक हुशार आहा कळ्ळें आणि ही कितें म्हणटा ते मिराज म्हणटा पळय आमी. मृगजळ. मृगजळ ही मृगजळां दाखोवन वोट घेवप बुजगावणी उबी करून भंय दाखोवप हातून बीजेपी माहीर आहा अँड दे आर कंटिन्युईंग दॅट ओके यू गिव्ह दॅट क्रेडिट टू देम दे आर होल अप्रोच इज दॅट ओके तातून हे न्ही सो वॉट आय एम सेईंग आता लेट इट बी क्लियर लोक आयुक्ता इज एन इन्स्टिट्यूशन एव्हरी पर्सन हॅज गॉट अ राईट टू गो बिफोर द लोक आयुक्ता आता लोक आयुक्ता सगळे लोक मागतात सिव्हिल सोसायटी मागता पार्टी आमची मागता करेक्ट इन दीस सिच्युएशन तुम्ही लोक आयुक्ता हाडिनात इनएक्शन कोणाच्या पार्टान आसा दिस इज एन ऍक्ट ऑफ कमिशन टू डिरेल द गव्हर्नन्स okay it is not a what you say it is a deliberate act of the government to derail transparency आणि अशे मेकॅनिझम तयार करून जे ट्रान्सपरन्सी इज लेफ्ट यु नो अनएड्रेस द इश्यू हे उलोवप की ना काँग्रेसीचे करप्शन अरे लोक आयुक्ता उलयतकीर तुमगे भिता कित्याक कोण भिता भिना कोण भिना तुमगे कोणूच आमदार भिना कोण See, भिना I'll tell you. Okay. He- I'll just take Prakash. Yeah. जितले बीजेपी सरकार जबाबदार आसा ह्या गोष्टीक तितलेच काँग्रेसवाले जबाबदार आसा सारकें. कित्याक ते सांगता असेंब्ली मदीं जेन्ना लोकायुक्त ऍक्ट डायल्यूट केलो पर्रीकार बाबान तेन्ना हांणी सगळे मोन्यांनी ताका हात वयर काडलो तुम्ही ओपोजिशन कोणेच हें केलें ना जेन्ना डायल्यूट केलो बोवाळ मिडियान केलो मिडिया एक्टिविस्टांनी केलो करताली करीत आशिल्ली हय. हे करूं नाका हे पनिशमेंट हाडूं नाका कोण इन्फॉर्मेशन हे करता पळय ताका रॉंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन जर ठरलें जाल्यार ताका अमकें पनिशमेंट दिवचें अशें भंय घालपी क्लॉज बोवाळ मिडिया आनी एक्टिविस्टांनी केलो केलो ओपोजिशनान केलो ना काँग्रेसवाल्यांनी एक तोंडांतल्यान शब्द काडूं ना परत सर्व्हिस गॅरंटी ऍक्ट आयलो तातूंत सुद्दां थोडी विकनेसीस आसात की ताजेर मंत्रीच ठरयता अधिकारी दिले ते योग्य दिले काय ना हे पत्रकारांनी दाखोवन दिले काँग्रेसीन एक शब्द काडूं ना म्हाका अत्यंत वायट दिसता की अपोजिशन बेंचा वयल्यान अशें जातकच हे पळय सरकार फावता. पळय जें आहा ताजें फावता मायकल बाब तूं जें म्हणटा की देर इज नो ओपोजिशन कॉल्ड काँग्रेस आनी इंडिपेंडंट एमएलएस आर दी ओनली ओपोजिशन आनी कितें मातसो जर तुमकां त्रास केलो जाल्यार इंडिपेंडंट्सांनी काँग्रेसीन न्ही म्हणून हाका लागून मातशी तुमी एरोगंट जाल्या आनी सुशेगाद जाल्यात ना म्हाका दिसना एरोगंट जाल्या खंय आतां कांय जाण जर जाले जाल्यार ते तेंचे पर्सनल व्यक्तीक खातें
पण आमची पार्टी वी आर कमिटेड, भारतीय जनता पार्टी इज कमिटेड विथ आवर मॅनिफेस्टो. आणि जे लोकायुक्त आम्ही प्रॉमिस केला पळय ते आम्ही हाडटले. केन्ना तें आता हाडटले. एक टायमलायन डेडलायन ना, deadline only- डेडलायन आयकुपाची संवय आहा पण तूं एक दीस जाल्यार ती कशी काय ना. डेडलाईन विल बी गिवन बाय अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. पण आमचे कडेन हे डिस्कशन तेणे हाडला, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिस्कशनाक हाडला, आमचे लेजिस्लेटर्स मिटिंगाक हाडला तेणे दॅट लोकायुक्त हॅज टू बी अपॉइंटेड, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर्स कितें कितें जितके पेंडींग आहा तितले आमचो सरकार, वी आर ट्रान्सपेरंट, आवर गव्हर्नमेंट इज ट्रान्सपेरंट, वी विल डू वॉट इज गुड फॉर द पीपल ऑफ गोवा अँड फॉर गोवन्स. कितें आसता ना फायनल कमेंट्स. 2.5 वर्सां 5 वर्सांचे जे हें आसता कार्यकाळ, तातूंत 2.5 वर्सां चडटी आसता, 2.5 वर्सां देंवती आसता. चडटेन गाडी चड फास्ट एक्सेलरेटरार ब्रेक धरून, एक्सेलरेटरार पांय धरून चड नेटान चडटा. त्या नेटान हांचे कडेन अपॉइंट करूंक जालना. आता गाडी देंवतेर देंवते हय. राहा आणि तांचो ब्रेक जाला फेल. आता कितें अपॉइंट करतले आनी कितें म्हणून हांव नको. ना, आम्ही अपॉइंट Final comments, केलो. yeah. आय विल इंटरप्ट हियर. वी अपॉइंटेड Lokayukta. Our promise we had already fulfilled. That Lokayukta who was appointed, he left. 20 महिने आले. With reasons of that he not being well. त्याने मेडिकल ग्राउंड सांगले, त्याने पर्सनल ग्राउंड सांगले आणि तो गेलो. पण आमचे प्रॉमिस आम्ही हे केल्ली. ओके. We had fulfilled. 20 महिने आले. फायनल कमेंट तुमची सरकारा कडच्यान अपेक्षा कितें? म्हजी सरकारा कडेन अपेक्षा अशी की जे ट्रान्सपरन्सी, जे अकाउंटेबिलिटी लोकांची, ही इन्स्टिट्यूशनां जी आसात आनी एंटी करप्शन इन्स्टिट्यूशन आउटसायड गव्हर्मेंट, ही मेकानिजमां जर तुमी घालिना जाल्यार लोक तुमचेर दाखयलो तो विश्वास ताका तडो वतलो. हें सरकारान लक्षात दवरलें. 2017 परत तो तोडो दिश्टी पडटलो. पडटलो. हांव इतल्याचेर थांबना. म्हाका बरी चर्चा जाल्या. एकच गजाल म्हाका दिसता प्रत्येकाक जाय की जी चॅक्स अँड बॅलन्सीस, जशी यतीशानय सांगलें, मायकलय मान्य करता, विधानसभेक बसून सगळ्यांनी एकमतान कायदे पास केल्यात, ते इम्प्लिमेंट जावचे धरून सर्व्हिस गॅरंटी एक्ट, जी लोकांची जीण मातशी सुदारतली आनी मातशी एक सिस्टमॅटीक गजाली कांय जावपाक शकतल्यो, ट्रान्सपरन्सी एक येतली. म्हाका एकच मागणी आहा सरकारा कडेन की इलेक्शनाक म्हाका दिसता हार्डली आतां 2 वर्सां सुद्दां उरलीं ना, 1.5 वर्स उरलां. सो हे 1.5 वर्स तरी ही चॅक्स अँड बॅलन्सीस आमकां गोंयकारांक दिवची. कारण जें कितें फाटलीं 3.5 वर्सां भितर जालां ताचो हिशोब मिडिया म्हणून जावं, जर्नलिस्ट म्हणून जावं किंवा एक मतदार म्हणून जावं आमकांय करपाची उमेद आसा. ती तुमी करतले इतलीच अपेक्षा दवरता. थांबता. तुमी 3 जाण आयले आनी इतली बरीशीन चर्चा केली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.